या गोय मुक्त करपा खातीर बाबुरले झटले ज्यांच्यानी आहुती दिली आपली तांच्याच खातीर तांच्या भुरग्यांक सरकारान ऑफर लेटर्स दिवपाचें थारायलें आणि ताज्या उपरांत ही स्कीम 5% ऑफ द जॉब हे चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स हांच्या खातीर रिझर्व दवरिल्लेले सी कॅटेगरीतले पोस्ट म्हणजे वेगवेगळे MTS असतले इन्व्हेस्टिगेटर असतले LDC असतले हे कंटिन्युअसली गव्हर्नमेंट सातत्यात 21 वर्सां तांकां दीत आसा बट हे ऑफर जाता तितके बेगीन दिवन सोंपोवपाक जाय आशिल्ली पण म्हाका खबर आहा सरकाराक थोडोसो उशीर जालो म्हणून तुमकां लेट एजीचेरूय तुमकां नोकरी मेळटा घडये कदाचित थोड्या जाणांक नोकरी फक्त 10 वर्सांची मेळटली कोणाक 8 वर्सांची मेळटली पण तरी सुद्धा सरकारान हितूर वेगवेगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो फ्रीडम फायटर सेम फ्रीडम फायटरांतले भुरगे म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात 3 सुद्धा नोकऱ्यो आसलेल्या सरकारान दिल्यो तितूर हांव कांयच म्हणना बट एकट्यान 3 फावटी जॉब सुद्धा घेतले म्हणजे आपल्याक MTS नाका म्हणून LDC घेतलो LDC नाका म्हणून ताज्या वयलो पोस्ट घेतलो हे जर करूंक नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हे लिस्ट खूब बेगीन सोंपतलें आसलें खूब बेगीन आमी तुमकां ऑफर्स दिवपाक शकतले आसले म्हणून उशीर जरी जालो आसत जाल्यार सुद्धा आज परत एकदा हांव गोंय सरकारच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता तुमच्या पेरेंट्सांनी काडलेले कश्ट हाज्या खातीर ही तुमकां नोकरी मेळ्ळ्या आयच्या ह्या कार्यक्रमात आमी पळयता की होमगार्डाचेर गेली म्हाका दिसता 50 वर्सां सातत्यात होमगार्डांचेर वेगवेगळे जाण भाशणां करतात वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळी विधानसभेत भाशणां करप खूप सोपी असता बट तांचो प्रश्न घेऊन तो सुटावो करप वो खूप कठीण असता म्हज्या सरकारान इनिशिएटिव्ह घेतले आनी थारायले जेन्ना हांवें होमगार्डांचो विशय घेवन बशिल्लो म्हाका खबर आहा की होमगार्ड यंग एजीचेर थोडे जाण जॉईन जातात 30-25 वर्सांचेर सुद्धा भुरगे आमचे थोडे जॉईन जाल्ले आणि कंटिन्युअसली ते होमगार्ड म्हणूनच रिटायर जातात आणि होमगार्डाक फक्त हॉनररियम पयलीं तर 10,000 रुपया मेळटाले मागीर 15,000 रुपया मेळटाले त्याच्या उपरांत 18,000 रुपया मेळटाले तेय बी परत आमी म्हणटाले की 25 दिसाचे किंवा 26 दिसाचे ना पेन्शन किंवा ना रिटायरमेंट एनी बेनिफिट्स म्हणजे होमगार्डाक जरी कितें जालें सुद्धा आसत जाल्यारूय ताका बेनिफिट्स मेळनाशिल्लीं बट टायम टू टायम आमच्या सरकारान ताजो इनिशिएटिव्ह घेतलो आणि होमगार्डाचे फक्त रिझर्वेशन आशिल्ले 2% ऑफ द सीट इन द पुलीस कॅटेगरी दोज हू आर द फिजिकल फिटनेस क्लियर करता आणि रिटन एक्झाम क्लियर करता तांच्याच खातीर आशिल्ली बट ही स्कीम मेंटेन दवरता आसतना सुद्धा म्हणजे आमी पळयलें की जेंच्यांनी आपले पुराय आयुष्य होमगार्ड म्हणून पुलिसा बरोबरूच सेवा दिल्या आणि तितकेच पुलिसांच्या बरोबर राहून वेगवेगळे म्हणजे आमी पळयता की क्रायम डिटेक्ट करपाक आसतले किंवा तांकां असिस्ट करपाक आसतले सातत्यात होमगार्ड पुलिसाच्या बरोबरीन वावुरल्या ताज्याच खातीर आमी तितून चेंजीस केलो आणि दोज हू आर कंप्लिटेड द 20 years ऑफ देअर सर्विसीस एज अ होमगार्ड तांकां डायरेक्टली पुलीस म्हणून घेवपाचे सरकारान थारायले पराग गजानन रायकर हे फ्रीडम फायटर्स फाटल्या दिसांनी तांचो देहांत जालो तांच्यांनी तांकां नोकरीची ऑफर लेटर दिल्ली बट आपल्याक नाका तेणी स्वताचो तेजो बिझनेस आसा आनीक तेणी 50-60 लोकांक तेज्या अंडर भुरगे जे काम करता बट तेणी आपले लेटर जे आसा ऑफर मेळिल्ली आपली सरेंडर केल्या जेणे करून दुसऱ्या फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक ती ऑफर मेळूं नये म्हणून